दोनापावला हवाई दर्यावेळेर बिल्डरान बेकायदेशीरपणान जमीन पुरोवंक सुरू केला असो आरोप थंयच्या लोकांनी केला। हाचेर थळाव्या आनी पणजे पुलिसां कडेन कागाळ केल्या। पुलीस पळोवणी आनी पंचनामो करूनय गेल्यात। बिल्डरा कडेन बांदकाम करपाक कसलीच मान्यताय ना असो लोकांचो दावो। बिल्डरान सगळी माती काडून दोंगरार घाल्या आनी पावसांत माती व्हांवून घरां आनी खोपी पुरवतल्यो म्हणून लोक भियेतात। बिल्डर माते गजालीचेर कॅमेरा मुखार उलोवंक तयार ना। म्हाजें घर आमी हिंगा जल्मल्या भाटकारान आमकां दिता सांगलेलें, भाटकारान आमकां दिवंक ना, दिता दिता म्हणून सांगलेलें, आमकां दिवंक ना। भाटकार मरोन गेलो आनी हें घर आमचें तेका कोणें इकलें, खंयच्या भाटकारान। तो म्हणटा आपणाक दुसऱ्यान इकला, तो कोण दुसरो पळय तो आमकांय गमोंक जाय न्हू, खंयचो भाटकार येयलो पळय तो बाबा। कागदां आमकां दाखय सांग तेका। Mr. Joe Quadras is illegally cutting the hill over here and excavating the mud, okay, and creating a problem for the neighbors as well as the people of the village. We have filed a complaint with the collector and she had sent a flying squad. The letter is issued on 19th of February, okay. Till date there is no reply from the flying squad. This show cause notice was given to them, okay, and it was said that within 7 days they should Mr. Joe Quadras should show a cause why they should allow him to cut the hill over here. So 7 days have passed now. I think so this is the 5th of March and already 3 or 4 weeks have become, okay, and still there is nothing. We went to the collector's office yesterday and they could not find the file. We went to the panchayat. The panchayat also is saying that they cannot do anything until he starts digging and until he goes below sea level. They cannot take any action. पंचायत येयली आनी तो मारली ती मारली या येसू पोवपाक येयली। हो वयर सुट्यान धांवन येयला मारपाक कहो। ही मारली तो मारूंक सारको फुड्यान येयलो। तेका जायते मागीर हें केलें, मागीर काडलें आनी ती पंचायतीन वयता तेन्ना मागीर केस केली तेणें परतून मागीर। कोळंगुटे नायकावाड्यार मिरसांग आनी हेर पिकावळीच्या शेतांत कोणे तरी बुलडोजर भोंवडायलो। शेतांत बांय बांदिल्ली ती बांयूय मोडल्या। काँग्रेस कार्यकर्तो म्हूण आपल्याक पिडपाक पंच जोझफ सिक्वेरान हें कर्म केलां असो आरोप शेतकार फ्रांसीस गोंसाल्वीस करता। फ्रांसिसान शेतांत बेकायदेशीर बांदकाम केलां म्हूण पंचायती कडेन कागाळ आयिल्ली। हाचे वयल्यान शेतकाराक नोटीस काडिल्ली अशें सरपंच म्हणटा। जोझफ सिक्वेर म्हणटा ताणें शेतांत बुलडोजर भोंवडावंक ना। आमच्या थोडे पाड घातला सामके हुंय तो जेवपाकूच दिना आनी खावपाकूच दिना म्हाका, कित्याक हांव फकत काँग्रेसाक हेल्प करतालो म्हणून तो म्हाजेर एडवांटेज घेता। Here we had put some crops to grow and we had built a well because we were not getting enough water in the small hole what we had made. And just because we didn't put an application in the panchayat, he came without giving us a notice. He came in the morning and he destroyed this. This is done by Joseph Sequeira. And Pascal and the bulldozer was here in the morning. And if Joseph is not going to repair this everything and give me, I will sit at the panchayat and I will go on a hunger strike. Teka right na नायकावाड्यान हांगासर कोल्ले minister just because my husband supported Congress. 1 लाख मागता तो हें कर दे, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, पयशे मागता। आमी हिंचयतले गरीब आमी, आमचे कडेन कांय ना तेका दिवपाक म्हणून तो आमची एडवांटेज घेता। आमकां आहा तो हें तेणें करून दिवचें म्हणून आमी मागता। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।